सरकारान 4 बिल्स विड्रॉ केली, अनप्रेसिडेंटेड. सरकार अशी पहिलीच डिसिजन घेता की विड्रॉ कर. आमकां कळ्ळें की त्या घटनेचे शिल्पकार तुम्ही म्हणून तुम्ही सुरवात केली की हे गोंया खातीर बरें न्ही. पळय आमी 33 जाण आसा, 33 आनी 7 इन द ऑपोजिशन. जितली फॅमिली व्हडली तितले इश्यूज आसतलेच पयलीं नासताले. सो घरा भितर उलयल्ली गजाल घरान उरपाक जाय. सो 33 जाणांच्या फॅमिलीन कोण उलयलो ना, हाव यू टेक इट कन्स्ट्रक्टिवली, 33 जाण बसून डिसायड करतले. और डिसिजन्स आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. तुमचेर जर टिका जाली तुमचे टुरिझम बिलाक लागून जे तुम्ही आज पब्लीक डोमेना भितर दवरले, तुम्ही उबो रावन सांगलेय बी की जे बिल असेंब्ली मुखार न्हू ताचेर चर्चे नाका म्हणून. तरी आसतना कसो तरी तो विशय हाडलो असेंब्लीन. आज तुम्ही गोंयची जनते मुखार आसात. What is the future of this bill? Or right now you are saying that let's hold back? टुरिझम बिल जे आसा जे पॉलिटिकली कोण मोटिवेट जाल्ले और इन्स्टिगेट जाल्ले ते उलोवन गेले. ज्यांनी बिल वाचलेत ना तांणी ताचेर चर्चा केली. बिलाचो सारांश सादो. जितली फाटली बिलां आसा ती आतां येवप. सो तुवें म्हाका फाल्यां म्हणलें ते इलिगल कसलें तरी बोटिंग चल्लां. आय कॅनॉट एक्ट बिकॉज इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट. देन वी हॅव रिस्ट्रिक्शन्स ऑन द एक्ट. सो वी नीडेड टू रिस्ट्रक्चर. दॅट इज वॉट हॅज हॅपन्ड. सगळ्यांकडे स्टेक होल्डर्सांकडे उलयल्लें. हरी हाई कांय ना, बट इट वील टेक केअर ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री इन द लॉंग रन. सो ताज्या खातीर जाय जाल्यार लोकांचे विचार आनी घेवया, तांचे कडेन मिटींग जावं, फुडल्या असेंब्लीन टुरिझम बीन येवप ही काळाची गरज. डायव्हर्शनाची ट्रायल सुरू जाल्या. सो कसली गजालीक आमी तयार रावपाचे ताची वयर सकल जावन विचारता. सगळे डेव्हलपमेंटाक थोडे त्रास जातात. हय. टुडे दे हॅव जस्ट टेकन ऑन ट्रायल Yeah. दे अंडरस्टँडिंग ट्रॅफिक. एक म्हणल्यार आमी जे आमचे मांडले, आमच्या लोकांक त्रास जावंक जाय और मिनिमल डिस्टर्बन्स जावंक जाय जे आमचे परवरीचे रहवासी आसा. एट द सेम टायम मॅनेज द ट्रॅफिक. दे हॅव टेकन इन पॅचीस. आणि हांवें मुख्यमंत्री एकूच सांगलां की येता तशें आमकां इम्प्रुवमेंट्स करीत रावचे पडटले. एंड वी वील हॅव टू अंडरस्टँड.